तारांकित प्रश्नाकडे वळूया. तारांकित प्रश्न क्रमांक 1, Honorable Member Sri Isidro Fernandes. Speaker, sir, I may be permitted to ask question number 1B, C. Speaker, sir, answer per its computer seat. Same, I have got all the answers what I have raised, but म्हाका एकूच जाणा जावंक जाय तोडपणा तिका एक बाबा रिटेनिंग बांदलेली ती हाफूच उरली फॉर लास्ट 20 years. बॅलन्स तुम्ही सांगला एस्टिमेट केला सगळें केला म्हण बट सम एक्सपर्ट्स कमेंट्स जाय म्हण तुम्ही ती पेंडींग उरल्या म्हण हाव लॉंग वील टेक टू कंप्लीट दीस एक्सपर्टायज टू गिव यू द रिपोर्ट अँड स्टार्ट द वर्क. स्पीकर सर, जी तळपणा पैंगिणी त्यांची जी रिटेनिंग वॉल बांधल्या पळय जे वर्क कंप्लीट जाला आणि विच इज कंप्लीट इन 2003 म्हणजे 2003 कंप्लीट केल्ली. तांकां जर अजून जर ती वॉल फुडें वाडोवपाची आसा आनीक जर रिटेनिंग वॉल घेवपाची आसत जाल्यार म्हाका दिसता तसो तांच्यांनी वेवस्थीत प्रपोजल WRD डिपार्टमेंटा कडेन दिवचो पडटलो. पूण हो WRD डिपार्टमेंटा कडेन दिलोच म्हणून जावचो ना. ताच्या खातीर म्हाका दिसता इट इज अ न्युमरिकल मॉडेलिंग स्टडी. जी स्टडी जी आसा जी स्टडी करून घेवची पडटली. अनलेस एंड अंटील आमी बेस्टच रिटेनिंग वॉल सगळी कडेन बांदले म्हणून जावचें ना. आनी ती स्टडी करपा खातीर आतां पर्यंत राज्यांत दोनूच रिकॉग्नायज म्हणजे स्टेटींत ना वीच इज अ सेंट्रल वॉटर अँड पॉवर रिसर्च वीच इज इन पुना वीच इज अ स्टडी सेंटर तांच्या कडेन धाडून तो स्टडी करून घेवचो पडटलो. ती कशा पद्दतीन बांदपाची कितें बांदपाची. अदरवायज इट इज एन नॅशनल इंडियन ओशनोग्राफी वीच इज एट अ चेन्नई. ह्या दोना पैकी एक एजन्सी कडल्यान स्टडी करून घेवन ताज्या उपरांत ती बांदची पडटली. खरोखरूच जर थंयसर सी इरोजन जाता आसत जाल्यार ते सी इरोजन आडोवपा खातीर अशा पद्दतीच्यो वॉल्स ज्यो आसा ह्यो बांदल्यो वता. आयदर त्यो वॉल ज्यो आसा मागीर ताका त्यो रबर वॉल बांदल्यो वयता, ट्रायपॉड वॉल, वेगवेगळ्या पद्दतीच्यो वॉल बांदल्यो वता. बट तुज्यो ज्यो दोन वॉल घेतल्या एक तळपणा घेतल्या एक तुज्यो हांगा घेतल्या हांगासर कॉलम घेतल्या. ह्यो दोन वॉल घेतल्या. दोनूय वॉल ज्यो आसा एक 200 meters इन लेंथ आशिल्ली. एक वॉल जी आसा ती 165 meters इन लेंथ आशिल्ली. ह्यो दोनूय एक वॉल तुजी कंप्लीट जाला 2003 दुसरी वॉल जी कंप्लीट जाला 2011. बट हेन्स जर तशेंच सी इरोजन आसा जाल्यार तुजी परत रिक्वेस्ट WRD डिपार्टमेंटा कडेन आयल्या उपरांत हांव WRD डिपार्टमेंटाक इन्स्ट्रक्शन्स दिता की अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर स्टडी करून त्या पद्दतीची फुडें वॉल जी आसा ती घेवया. डेफिनेटली द गव्हर्मेंट वील कन्सिडर युअर प्रपोजल. Speaker, sir, one more question. Regarding your visit to Kanakana, CM, I must appreciate on behalf of all Kanakankas for visiting my constituency as soon as you became the Chief Minister. तुका त्या लोकांनी माशें घालची पाक that new bridge जातला पळय थिंगा retaining most essentials are. I had given instructions at that time to the irrigation officers to make an estimate of all those. Till date, they have not inspected, not done anything. Will you please be kind enough to give instructions so that they prepare the estimate? Because once the bridge is inaugurated, then nobody will look at it. And people will suffer who are down. Will you please act on this, CM? माशे खंयसर एक्झॅक्टली म्हटलें तुवें? माशें घालचीबाग. हय, माशें घालचीबाग जी सकयली वॉल म्हणजे आमी इन्स्पेक्शनाक गेल्ली तीच वॉल सांगता. स्पीकर सर, म्हणजे हांवें तांच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन इन्स्पेक्शन केल्या उपरांत आमी पळयता की काणकोणच्यान कारवार बॉर्डर वचपाचें जे 21 किलोमिटराचें डिस्टन्स आशिल्लें तें स्पीकर आमचें माशें घालचीबाग आनी तळपण हे तिनूय ब्रीज कंप्लीट जाल्या उपरांत इज ऑलमोस्ट 7 kilometers आमी फ्रॉम द काणकोण जंक्शन म्हणजे 4 रस्त्या वयल्यान डायरेक्टली कारवार 7 किलोमिटरांनी पावता. म्हणजे 21 किलोमिटराचें डिस्टन्स ऑलमोस्ट आमी 7 किलोमिटरांनी कवर करतले. ताज्या सकयल ताजें म्हणणें आसा की 2-3 कडेन जे लोकल लोक रावता म्हणजे ते आतां ओवरब्रीज येयल्ल्या कारणान ताच्या सकयल तेंचें उरता आनी ताज्या उपरांत ताज्या बॉर्डरी ज्यो आसा थंयसर तुका रिटेनिंग वॉल बांदपाक जाय आसा. हांवें तेस्ताय बी ऑलरेडी WRD डिपार्टमेंट्स म्हाज्या बरोबर आशिल्ले. ऑलरेडी तूं एक तर हांव स्वता फॉलोअप घेता ताका इन्स्ट्रक्शन्स ऑलरेडी दिल्ली आसा आनी वीच इज अ रिक्वायर्ड म्हाका खबर आसा ती त्या जाग्यार गरज आसा. पण म्हज्या डिपार्टमेंटा कडेन हांवें इन्स्ट्रक्शन ऑलरेडी दिलां. हांव परत एकदां फॉलोअप घेता की ताका ती रिटेनिंग वॉल जी आसा ती त्या जाग्यार खरोखरूच गरज आसा. अदरवायज थंयसरली सॉयल इरोजन जें आसा हें मोठ्या प्रमाणांत जातलें. लोकांच्या घराक थंयसर त्रास जावपाक शकता सॉयल इरोजन जाल्या उपरांत. डेफिनेटली आमी डिपार्टमेंटा कडल्यान ती रिटेनिंग वॉल ताका जी जायी पळय न्हू ती कन्सिडर करता. थँक्यू स्पीकर. तारांकित प्रश्न क्रमांक 2, Honorable MLA.
Yes, Luizin. But I think regarding this question, आतां कितें तो ते वाटेन गेलो म्हणून आमकां आतां तेगेल नाही, नाही, क्वेश्चनाचेर विचारपाक अधिकार ना. that question belongs to his own constituency. That's why I'm telling you. We are also concerned about his constituency. Okay, ask. Okay, पयलीं तें नांव मातशें करेक्ट कर स्पीकर सर. लुइझिनो म्हूण गेलां, लुइझिनो इट इज. मातशें करेक्ट करूंक लाय तांकां. Speaker sir, I'm happy with your reply. But I would like to know, first of all, this is not only one beach, but all over Goa there is a soil erosion, sand erosion. So, तुम्ही म्हणलें की गेले ते पावटी कोणें अभ्यास केलो आनी तुम्ही म्हणलें की तें काम केलें म्हूण कितले पयशे मोडले पयलीं अभ्यास केल्ली ती एजन्सी कोण ते एजन्सीन सारको अभ्यास करूं ना कित्याक आजून पसून थिंग प्रॉब्लेम आहा आनी आय फुली सपोर्ट माय कलीग की सॉयल इरोजन आजून पासून चालू आहा आनी गोंयभर सॉयल इरोजन चालू आहा न्हंयो आहाय थिंगाय सॉयल इरोजन चालू आहा म्हजी सुचोवणी ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराक एक परमनंट एजन्सी आसूं who should do scientific investigation, scientific analysis and proper estimation. So once you spend crores of rupees, again there should not be another agency to do a study of what the earlier agency had done. I know this did not happen during your tenure, but government is a continuous process. So my question is very simple. How much is spent? Was that earlier agency not done correct investigation, correct estimation? Where the government is also going to consider that all over Goa there is a soil erosion. Not only across the sea, but across the rivers also. If you, Honorable Chief Minister wants, I'm ready to come in your chamber and give you the details wherever I know. So government must have a permanent agency who can scientifically study and take corrective steps, of course short term and also long term. Will the Honorable Chief Minister guide us over here? तुमचो पहिलो प्रश्न आशिल्लो की हांकां कितले पयशे स्पेंड जाले काय म्हणून जी तळपण पैंगिणीची जी रिटेनिंग वॉल आसा ती 200 मिटराची आशिल्ली आनी ताच्या खातीर 64,55,600 रुपीज डेट टायम दे हॅव स्पेंड इन 2003 एंड फॉर द column which is an of 165 meters okay which is completed in 2011 which is an 38,25,713.67 rupees. But I exactly don't know at that time, is it they had taken that agency on board or not, that I don't know. But at present at least, okay, CWPRS led done, this is a scientific analysis of this study report. But to me, Manta, CWPRS. What is that? Yeah, Central Water Preservation Research, which is in Pune. Yeah. आता तुम्ही म्हटला पळय विशय न्ही इट इज ट्रू बरेच कडेन सॉयल इरोजन सँड इरोजन्स जे आसा खूब कडेन जायत आसा राज्यांत प्रत्येक कडले जे बिचीस आसा थंयसर ह्या पद्दतीचे प्रॉब्लेम्स आसा आमी अशा पद्दतीची एजन्सी आसा आनी खंयसर मोठ्या प्रमाणात जर सी इरोजन सॉयल इरोजन जाता आसत जाल्यार आमी तें कन्सिडर करुया आनी ज्या जाग्यार जायी खरीच गरज आसा त्या जाग्यार अशा पद्दतीच्यो रिटेनिंग वॉल्स ज्यो आसा मागीर त्यो कसल्यो वॉल बांदच्यो लेट डॅम स्टडी रिपोर्ट शूड सजेस्ट म्हणजे आमी थंय कॉन्क्रीट वॉल घालून दवरया नाका बरेच कडेन संवय जाल्ली आसता एक एकदां कॉन्क्रीट वॉल घालून दवरपाची पण आमी आतां बरेचशे कडेन पळयता दॅट इज एन आवर लोबर रबर्स घालून जी वॉल्स करता दॅट इज ऑल्सो मोर इफेक्टीव खूब कडेन ताचो बरो रिजल्ट जो आसा आमकां दिसपाक लागलेलो आसा त्या खातीर तांचो स्टडी रिपोर्ट आयल्या उपरांत डेफिनेटली हांव इन्स्ट्रक्शन्स दिता की एकदां स्टडी जी आसा राज्यांतली अशा पद्दतीची सगळी कडेन ज्या ज्या जाग्यार सॉयल इरोजन जाता थंयसर स्टडी रिपोर्ट करून घेवया आनी ज्या जाग्यार गरज आसतली की ज्या पद्दतीच्यो रिटेनिंग वॉल घालपाची डेफिनेटली वील कन्सिडर युअर प्रपोजल. Speaker sir, I thank the Honorable Chief Minister, but म्हजो प्रश्न विचार करपाक तेजे फाटल्यान थाराव हें म्हणजे की आतां न्हंय देखून आमी बांदतात शिमटान बांदतात पूण न्हंय शिमटान बांदता आसतना where the rivers were broad, we are narrowing it. And that is the reason there are more and more floods. So that is the reason I said, when the water, I don't know who is the Minister for Water Resource Department. At present me only. Okay. So whenever Water Resource Department constructs those RCC walls
across the rivers, they should make sure they don't narrow the rivers. They should also make sure that when they put this, as you have rightly said, you have to take into consideration the ecology, environment, the flow of water. So will the government, because a lot of things is happening in my constituency. I had asked one question that is converted into, from starred question, it is converted to unstarred question. I don't know, it was supposed to be there today. Now I had asked this question also, and Honorable Chief Minister last time had given me a big reply. All the rivers are polluted. All the rivers are being narrowed down. And today I am late here because there has been flooding in my constituency. So will the government have some permanent agency to study it and some permanent agency to ensure that our rivers and river tributaries are protected and not polluted? I know it is a different question, but डेफिनेटली म्हणजे तुम्ही जे कितें म्हटलां पळय न्ही तें आमी कन्सिडर करुया, जेचे आमी ऑलरेडी तुमकां म्हटलां की आमी एजन्सी ऑन बोर्ड घेवया आनी वील स्टडी अकॉर्डिंग टू डेट. Member Alice Reginald. Central Water Research Preservation Studies, can it consider, because there are kidney cases there, water जो तो retain कोण, retaining वाला जो तो studies आहे, water salva कोण, rain water salva कोण, whether ground water recharge कोण, whether kidney stone cases will reduce can we ask the center studies, can it be considered? Just a suggestion because of cases there, and every time in the assembly we have been asking for studies on these kidney cases and why that water, groundwater is creating. So can you please consider if possible? आय थिंक म्हाका दिसता हॉनरेबल मेंबर जो आसा पळय न्ही थोडेशे मिक्स जाता असो म्हाका दिसता अकॉर्डिंग टू डेट. नो नो म्हाका अशें दिसता रिगार्डिंग द किडनी इश्यूज जो आहा पळय न्ही, आय थिंक दॅट टायम दे हॅव आस्क्ड द हेल्थ डिपार्टमेंट मोस्टली डुईंग दीस स्टडी इन द काणकोण स्पेशली रिगार्डिंग दॅट. म्हणजे तुजो बाकीचो विशय आहा पळय न्ही हेल्थ डिपार्टमेंटाचो स्टडी ऑलरेडी तेंच्यांनी सुरू केला. डेफिनेटली दे विल कन्सिडर्ड. बट Consider these people also. Consider these people also. They are water preservation studies. ओके, जर गरज आसा खरेंच जाल्यार आमी तांकां विचारुया आनी त्या प्रमाणे कन्सिडर करुया. बट आमी हो विशय आनी तूं किडनी विशय जो आसा पळय न्ही हो मिक्स करूं नाका. म्हाजें एकच म्हणणें मिक्स जर करीत जाल्यार तो आनीक प्रॉब्लेम जातलो. हांगा फक्त रिटेनिंग वॉल घालपाच्यो आहा पळय न्ही तितक्योच घालया, त्या ती किडनी मदीं हाडूं नाका म्हणजे जालें. Because sir, I asked retaining wala research studies जाय म्हणून I asked. हां Member Chachalima. पुलसाद्याक तालपोंच आनी गालजिबागची ब्रिज फुंच्या वर्सा पास केली तर खबर आहा. हांव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आसतना 1996 पास केले दोनी ब्रिज्यो. आतां ह्यो केले म्हूण हांव शाबास कित्ता तयार केले तुमी. 96 पास केल्यो हांवें चलता तशेंच. हांव कितें म्हणटा आतां तरी तयार जाताय जावं दी. पयशां हिसाब घेनाका रे. पयशां हिसाब पयलीं घेताय तुमचे कडेन. पयशे मोडपा पडले न्ही. तर हांव मागता जात तितले बेगीन करच्यो. 96 पास केले ते हांव मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आसतना. स्पीकर सर म्हणल्यार त्यो 96च्यो आतां घेवंक ना. म्हणजे ऑनरेबल मेंबरांक हांव कळपा खातीर सांगता वीच इज द स्पेशल प्रोजेक्ट टेकन अंडर द रोड अँड मिनिस्ट्री. म्हणजे ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर द रोड अँड ट्रान्सपोर्ट माननीय नितीन गडकरीजी, म्हणजे देन PWD मिनिस्टर सुदीन ढवळीकर अँड आवर एक्स चीफ मिनिस्टर मनोहरजी पर्रीकर हांच्यांनी हो प्रोजेक्ट जो आसा इनिशिएटिव्ज घेतला आनी तांच्यांनी प्रोजेक्ट स्पेशली बजेट ताच्या खातीर सँक्शन करून घेतलें आनी ताज्या उपरांतूच हो ब्रिज जो आसा तांचो कन्सर्न आसा. तांच्यांनी 1996 तो इशू थंय काडिल्लो. तांच्यांनी सांगलें म्हणून सांगता हांव, म्हाका अदरवायज उलोवपाचें नाशिल्लें. हांवूय ह्या विशयाचेर उलोवचो नाशिल्लो. विशय काडलो म्हणून तांच्यांनी घेतलो बरोबर आसा. बट आतां स्पेशल प्रोजेक्ट जो आसा हो सँक्शन करून घेवन जे तळपण गालजीबाग आनी हे तिनूय ब्रिज जे आसा हे कंप्लीट जाता. कदाचित म्हणजे आमी फुडल्या म्हयन्यां पर्यंत ताचें इनॉग्रेशनूय जावं शकता. स्पिकर हांवें म्हणलां 1996 सँक्शन केल्ले. आतां ते मागीर खंयच्यान कितें पावलें म्हाका खबर ना. नाजाल्यार मुगो रिकॉर्ड आहा तें. Okay. Subhash Shirodkar. Speaker sir, I would like to request Honorable Chief Minister whether this report on the erosion of a Speaker sir, whether this report on the erosion of beaches of Goa, can we expect the assurance from the government that it can be done within next 6 months? स्पीकर सर तांच्यांनी 6 म्हयन्यांनी म्हटलां. बट इट इज व्हेरी डिफिकल्ट इन अ 6 months. एक्चुअली ते ऑन बोर्ड एजन्सी घेवप आनी तो रिपोर्ट करप हाका बरोच टायम लागतलो.
त्या खातीर म्हाका दिसता हांव टायम फ्रेम सांगूं शकना, बट ऑन बोर्ड एजन्सी डेफिनेटली वील कन्सिडर एंड वील डू दॅट रिपोर्ट. तारांकीत प्रश्न क्रमांक 2 ऑनरेबल ग्लेन डिक्लो. Speaker, sir, maybe I permit it towards LQ 2A. 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 Speaker, sir, as per computer sheet. Speaker, sir, Angota Dilya, sir, ABC, that 70 proposals have been received from creation of posts from various departments, corporations for year 2018-19. तशेंच फुडें स्पिकर इलेक्शन दिल्लो आसा आनी सीएन म्हणलेलें आसा की 5072 posts have been approved so far for the department corporation. ही बरी गजाल स्पिकर सर. आतां आमकां खबर आमचो मुखेलमंत्री आतांच taken the responsibility and he's been round the clock working. पूण स्पिकर सर खुबशे corporation department we have lack of staff. There's no proper works cannot happen in the secretarial works due to IDCO and understudy म्हणून अशें आमकां गमन मेळटा, हांगा आन्सर दिलो आसा, पूण तें अजून solve जावंक and we are suffering, corporation suffering, department suffering. So how long will it take to get this thing resolved? Just can you give me a time bound short of an answer? स्पीकर सर, आमी गव्हर्मेंटान इडकोची जी कमिटी एस्टाब्लीश केल्ली आसा ताज्या अंडर सगळ्या डिपार्टमेंटा कडल्यान परत एकदां तेंचे पोस्ट रिवायव करप, म्हणजे खंयची स्ट्रेंथ गरज आसा खंयची गरज ना किंवा नवीन पोस्ट क्रिएशन करप हेजो प्रोसेस जो आसा हो ऑलरेडी चालू केल्लो आसा. ताज्या प्रमाणे आतां पर्यंत जवळपास 86 डिपार्टमेंटांनी इडको कडेन आपली प्रपोजल्स जी आसा ARD कडेन दिल्या. इडकोची जी कमिटी आसा म्हणजे अंडर द चेअरमॅनशीप ऑफ मायन द सेक्रेटरी पर्सनल, सेक्रेटरी फायनान्स अँड सेक्रेटरी ARD हे बसून तांचे प्रपोजल जी आहा ती स्टडी करता आनी एक्च्युअल स्टडी केल्या उपरांत कितें गरज आसा ही फायनलायज करता. आतां पर्यंत म्हाका दिसता जवळपास 70 डिपार्टमेंटाची प्रपोजल्स जी आसा ही ऑलरेडी क्लियर केल्या. 70 डिपार्टमेंटाची क्लियर करून ऑलरेडी तांच्या कडेन धाडली सुद्दां. म्हणजे आतां त्या डिपार्टमेंटांनी कितें जाता, पोस्ट एप्रूव्ड बाय द ARD सगळे लिस्टूय तुमकां ऑलरेडी सबमीट केला. ताज्या उपरांत त्या कन्सर्न डिपार्टमेंटान ते पोस्ट क्रिएटूय करचे पडटा. जे ऑलरेडी ARDन सँक्शन दिल्या उपरांत त्यांच्या त्या डिपार्टमेंटाचें काम आसा, कन्सर्न डिपार्टमेंटाचें तांच्यांनी क्रिएट करपाक जाय आनी ते क्रिएट केल्या उपरांत तांच्यांनी ते एडवर्टायज करचे पडटा. तुमी पयरूच पळयलें आसतलें 5072 पोस्ट जे आसा हे ऑलरेडी इडकोन म्हणजे ARD डिपार्टमेंटान ऑलरेडी क्लियर केले, सँक्शन करून कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडले. आतां त्या डिपार्टमेंटाचें काम ते करपाचें. थोडी डिपार्टमेंटां आनी थोडी कॉर्पोरेशन्स उरल्या. इट इज अ कंटिन्युअस प्रोसेस. आमचे इडकोची कमिटी आहा ती कंटिन्युअसली त्या विशयाचेर बसता. म्हाका खबर आसा इट इज अ डिफिकल्ट फॉर वर्किंग इन सम कॉर्पोरेशन, स्पेशली कॉर्पोरेशन थोडीशी उरल्या. स्पिकर सर, ती कॉर्पोरेशनूय जी आसा ती जाता तितके बेगीन घेता. इट वील, हांव तुका फिक्स म्हणजे ते 2 महिन्यांनी किंवा 3 महिन्यांनी अशें सांगूं शकना, बट इट वील टेक सम टायम टू कंप्लीट दीस प्रोसेस. बट जाता तितके बेगीन जो आसा हो प्रोसेस कंप्लीट करुया. इवन दो तुमच्या कॉर्पोरेशनांनी जो स्टाफ दिवपाचो आसा तो सुद्दां ताच्या अंडर एप्रूव करता. आमी जाता तितके बेगीन त्या कॉर्पोरेशनाचो स्टाफ जो आसा तो दिता, सो दॅट आमकां ही प्रोसेस जी आहा ती जाता तितके बेगीन घेवपा खातीर सुरू करपाक मेळटली. बरेच जाण म्हणजे गव्हर्मेंटाच्यो एडवर्टायज केन्ना जातल्यो हें पळयता. तो ती म्हाका दिसता ऑलरेडी ज्या डिपार्टमेंटाच्यो जाल्या त्यो एडवर्टायज करप आनी ताचो प्रोसेस सुरू करप. कारण फाटल्या 2 वर्सांक ज्या पद्दतीन रिक्रुटमेंट जावपाक जाय आसली ती जावंक ना. बट गव्हर्मेंटान हे पोस्ट जे आसा ऑलरेडी इतक्या मोठ्या प्रमाणात पोस्ट खाली आसा ते आमकांय बेगिनात बेगीन भरपाक जाय. कारण एडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रीमलायन जर जातलें आसत जाल्यार त्या जाग्यार ते मनीस आसप अत्यंत गरजेचें आसा. आनी त्या खातीर हांव ऑनरेबल मेंबराक सांगूंक इच्छिता की गव्हर्मेंट जे आसा ह्या विशयाचेर सिरियस आसा आनी जाता तितके बेगीन हे पोस्ट भरतले. रुजील फलेरो. Again, my name is not spelled properly. Please. ते मागीर करेक्शन जातलें, आतां जावचें ना. नावाची आबरू घाण कोणाक आतां जावचें ना. स्पीकर सर, ते मागीर करेक्शन जातलें दिसता. Yeah. Speaker sir, I am very happy that the government has cleared 5,072 vacancies. Because today unemployment, Bekari is a big issue not only in Goa but all over the country. But especially today in Goa, the educated youth are eagerly waiting for employment opportunities. I would like to ask 3 questions to the Honorable Chief Minister. Question number 1, how fast you will start this recruiting process?
Now, as far as the others are concerned, you have said that the matter is pending with Conti agency. इडको IDCO म्हणून कोणते? इडको IDCO म्हणजे कोणते? इंटर डिपार्टमेंटल ऑफिसर कमिटी. Okay. Now, बरेचसे पोस्ट जे आहे, they are pending before IDCO. Now, I would like to know when this balance post will be cleared. This is my this, and who will be the agency who will be recruiting and selecting, because there has been a lot of charges of nepotism, favoritism. In fact, there was an order of the Honorable High Court that a certain criteria should be adopted at the time of selection of candidates. Whether government will have, now for example, there is a Goa Public Service Commission for the officers. There is a state service commission for the lower staff. Because tomorrow there should not be charged that there is corruption, nepotism. When government is going on a mass scale of 5,000 recruitments, and perhaps after EIDCO clears it, you may have 30, 40,000 vacancies, because PWD is not here. Electricity itself is so many thousand. But the government will start a scientific way, which will be a open way, where people will know that the best talent for the best administration will be selected. So there will not be favoritism, there will not be nepotism. Sometime back, the High Court had given some criteria, but I know that the government is not following that criteria. Perhaps you may be able to design a better, transparent criteria so that the people will know the best of the best talent in the state of Goa will be selected for the post, so that we can have an ideal administration in the state of Goa. थँक्यू. आमकांय बी एकदम बरें आनी ट्रान्सपरंट जे आसा पळय न्ही ह्या विशयात वचपाचें आसा. तुमी जे 2-3 प्रश्न विचारले, इडको वीच इज एन इंटर डिपार्टमेंटल कमिटी ऑफ ऑफिसर्स, ही जी आसा वीच इज कन्सिस्टिंग ऑफ, अगेन आय एम टेलिंग, इट इज एन सेक्रेटरी फायनान्स, सेक्रेटरी पर्सनल, सेक्रेटरी ARD, हाज्या बरोबर आमचे ARD डिपार्टमेंट आनी पर्सनल डिपार्टमेंट, हे सगळे जे आसा, ज्या डिपार्टमेंटान आपली रिक्वायरमेंट कितें आसा, म्हणजे फॉर एग्जाम्पल हेल्थ डिपार्टमेंटान आपली रिक्वायरमेंट तांच्या कडेन धाडली. काय खूब दीस जाले विश्वजीत राणे म्हाजे कडेन फॉलोअप करतालो, म्हाका दिसता GMCची क्लियर जाली, DHSची उरल्या, म्हणजे बाकीच्या अशा बऱ्याच डिपार्टमेंटांनी आपली तेंच्या कडेन प्रपोजल धाडली. दे हॅव व्हेरीफायड कितली गरज आसा कितली ना, हें सगळें व्हेरीफायड केलें, आनी देन इट गॉन टू द HLSC, म्हणजे हाय लेवल एम्पावर्ड कमिटी, विच इज कन्सिस्ट ऑफ अगेन द CM, म्हणजे मायसेल्फ सेक्रेटरी फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव्ह रिफॉर्म AR, सेक्रेटरी पर्सनल आनी सेक्रेटरी फायनान्स, आनी तेज्या अंडर परत सगळें व्हेरीफायड जाल्या उपरांत सगळ्या कन्सर्न डिपार्टमेंटाक धाडल्या. आतां तुमचें म्हणणें आसा हें कितल्या बेगीन घेतलें. शेवटी हें घेवप जें आसा पळय न्ही तें कन्सर्न डिपार्टमेंटाचेर डिपेंड आसा. हांवें तुमी जर वेवस्थीत जर आन्सर पळयशात जाल्यार ताजेर इट इज एन कॉलम वायज बरयल्लें आसा पळय, द नंबर ऑफ पोस्ट सँक्शन एप्रूव्ड बाय द ARD एंड नंबर ऑफ पोस्ट क्रिएटेड, वीच इज द लास्ट कॉलम. इन द लास्ट कॉलम एकदां थोडे कडेन तुमकां जो आसा पळय न्ही तो वॅकंट दिसता, थोडे कडेन ऑलरेडी तितूर जितके द पोस्ट एप्रूव्ड अँड वीच इज द पोस्ट क्रिएटेड आसा. म्हणजे ज्या डिपार्टमेंटा कडेन पोस्ट एप्रूव्ड करून दिला तांच्यांनी आपलो पोस्ट कदाचित म्हणजे विदीन 8 days दे हॅव पोस्ट क्रिएटेड ऑल्सो. बट थोडी डिपार्टमेंटां आसा तांच्यांनी 8 days न्ही 10 दीस 15 दीस जाली तरी तो पोस्ट क्रिएट करूं ना. म्हणून म्हाजी रिक्वेस्ट आसा म्हणजे कन्सर्न डिपार्टमेंटाच्या मिनिस्टरांनी फाटीक लागून तो पोस्ट क्रिएटूय करून घेवचो. हाज्या फुडलें काम जें आसा पळय न्ही ते ARD आनी पर्सनलांच्या कडेन उरना, तर कन्सर्न मिनिस्टरांनी तो फाटीक लागून करप बेगिनात बेगीन गरजेचें आसा. तो क्रिएट जाल्या उपरांत म्हणजे ताज्या उपरांत जो प्रोसेस आसा, तुमी 2-3 गजालीचो मेन्शन केलो. तुमी सांगलें की इट इज एन गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशन, हाय लेवलचे पोस्ट टॉप ऑफिसर पोस्ट जे आसा हे गोवा पब्लीक सर्वीस कमिशनाच्यान घेतात. तुमकांय खबर आसा वीच इज एन अंडर द CBT कॉम्प्युटरायज बेस्ड टेस्ट एग्जाम, ती एग्जामीचे कंडक्ट करून म्हणजे म्हणजे कॉम्पिटंट जे आसा आनी खरेंच टॅलंटेड भुरगे आसा हांकां सिलेक्ट केले वता आनी त्या अनुसार घेतले वता. बट स्टेट गव्हर्मेंटान आज पर्यंत स्टेट सिलेक्शन कमिशन, this process is not there till now. म्हणजे माझ्या इन्फॉर्मेशना प्रमाणे there should be the state selection commission but which is not established till now. म्हणजे फाटल्या गव्हर्मेंटान मदींच प्रोसेस जर स्टार्टेड खरें म्हणजे इतक्या वर्सांक स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन हें करपाक जाय आशिल्लें, आनी स्टेट स्टाफ सिलेक्शन कमिशन जर केल्लें
जाल्यार आतां जो तुमकां थोडोसो डावट आसा बट चिंता करूं नाकात, तो डावट तकलेनी दवरूं नाकात. वी हॅड गिवन द इन्स्ट्रक्शन म्हणजे टेक द रिटन एग्जाम जी आसा त्या खातीर ऑलरेडी म्हणजे जो प्रोसेस रिटन एग्जामीच्या कन्सर्न डिपार्टमेंट देर आर द 2-3 एजन्सीज म्हणजे द गोवा युनिवर्सिटी इज कंडक्टिंग द एग्जाम किंवा द एड्युकेशन डिपार्टमेंट कॉर्पोरेशन अश्यो 3-4 एजन्सी म्हणजे जे डिपार्टमेंट ज्या एजन्सी कडेन धाडून दिता ती एजन्सी जी आसा ती एग्जाम कंडक्ट करता. अदरवायज इफ इट इज अ स्किल टेस्ट फॉर एग्जाम्पल द एक्सरे टेक्निशियन जर हेल्थ मिनिस्टरान घेवपाचो आसा ही वील कंडक्ट द स्किल टेस्ट इन इज ओज डिपार्टमेंट म्हणजे ताका स्किल टेस्ट जी आसा ती त्या डिपार्टमेंटान घेवचीच पडटली. ओके, त्या खातीर जर स्किल डिपार्टमेंट आसत जाल्यार ती स्किल डिपार्टमेंटाची ती त्याच डिपार्टमेंटान घेतली वता. बट एक गजाल आमी प्रामुख्यान पळयता की रिलेटेड टू त्या डिपार्टमेंटाचो पेपर सेटअप जो आसा हेका जी स्टडी करना की दे आर कनेक्टेड विथ द प्रायवेट एम्प्लॉयमेंट कोणाचो करता ताचे कडेन तेच्यांनी कनेक्टूय केल्लें म्हणजे कळचें की हे लोक जे आसा हे प्रायवेटान कामाक आसा आनी हे लोक खरेच बेकार आसा. हो तेंच्यांनी एक बरो एक्सरसायजूय तेन्ना केल्लो. खरें म्हणजे ती गरज आसा कारण प्रत्येकाक जर आमी गव्हर्मेंट नोकरी सोदपाक लागली जाल्यार ती गव्हर्मेंट नोकरी मेळची ना. दुसरी म्हणजे ताच्या आर आहा त्या प्रमाणे म्हणजे प्रत्येक नोकरेचो जर आर पळयत जाल्यार एखादो इंजिनियर हो त्या पिवनाकूय एप्लाय करूंक शकतलो, तो LDCकूय एप्लाय करूंक शकतलो कारण 12+ इज द क्रायटेरिया फॉर द LDC पोस्ट सो दॅट तो एप्लाय करपाक शकतलो आनी फाल्यां सकाळी तो कदाचित ती एग्जाम पासूय जातलो. अशा पद्दतीन जर जायत त्या खातीर म्हाका दिसता सगळ्या गोंयच्या तरणाट्यांक आपूण कितें शिकलां आनी आपूण खंयचे वाटेन वचपाक जाय हें ठरोवपाची गरज आसा. प्रत्येकान म्हाका सरकारी नोकरी मेळटलीच म्हणून डिपेंड रावन उपकारना आनी ताच्या खातीर म्हणजे जायत्यो आयदर आतां इन्व्हेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्डाच्या माध्यमांतल्यान इंडस्ट्रीच्या माध्यमांतल्यान आमचो इंडस्ट्रीज मिनिस्टर बाब विश्वजीत राणे ही हॅज ऑल्सो टेकन द इनिशिएटिव्ह टू सेटअप विथ द न्यू इंडस्ट्रीज. त्या खातीर नवीन इन्व्हेस्टर्स जे गोंयांत येता ताच्या खातीर तांच्यांनी स्वता इनिशिएटिव्ज घेवन म्हणजे आयदर आमचे ज्यो EDC आसतली किंवा बाकीच्या सहकाऱ्यान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट सुरू करप. आमदार म्हणून आमची जबाबदारी आसा प्रत्येक जाण जो आमचे कडेन येता ना तुका आपूण गव्हर्मेंट नोकरी दिता म्हणून ना आमी ताका प्रत्येकाक सांगचें पडटलें यू स्टार्ट विथ युअर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट. तूं तुजो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तरी सुरू कर नाजाल्यार प्रायवेट सेक्टरांत नोकरी घेवपाक सुरू कर. कारण आमी पळयता की कशें जाल्लें आसा 7th पे लागलेल्या उपरांत बऱ्याचशा जाणांक प्रायवेट सेक्टरांतली नोकरी नाका प्रत्येकाक गव्हर्मेंट सेक्टरांत नोकरी जायची पडूंक लागल्या आनी गव्हर्मेंट सेक्टरांतली नोकरी जी आसा ती सेक्युअर दिसपाक लागल्या. पण आमकां हाज्या फुडें प्रायवेट सेक्टरांतली नोकरी सुद्दां सेक्युअर्ड करपा खातीर ज्यो कितें गजाली करपाक जाय म्हणजे वॉट एवर द चेंजीस जर हाडपाक जाय आसत जाल्यार ते हाडच्यो पडटल्यो. इवन दो प्रायवेट कंपनी गोंयच्या भुरग्यांक घेता आनी जाय तेन्ना काडून उडयता तें चलचें ना. ताज्याय खातीर म्हणजे वॉट एवर द चेंजीस जर आमकां कितें एक्टान करपाक जाय आसत ते करप अत्यंत गरजेचें आसा जेणे करून प्रायवेटांतलो जॉब हो जर सेक्युअर्ड उरत जाल्यारूच गोंयांतले भुरगे हे प्रायवेट सेक्टरांत कामाक वचूंक शकतले. त्या खातीर हे बदल करप अत्यंत गरजेचो आसा. दुसरो प्रश्न बाब ढवळीकर हांच्यांनी विचारलो त्या खातीर रिजर्वेशन्स जे आसा वीच इज नॉट अ इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन हे आमच्याच गोव्हर्मेंटात म्हणजे वयर केंद्रांत माननीय मोदी सरकारान पयले फावटी म्हणजे आमी जाका म्हणटा की पुराय देशात सगळ्यात व्हडलो डिसिजन जो घेतलो वीच इज अन इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन. आतां पर्यंत रिजर्वेशन जी आसताली ती ST, SC, OBC ह्याच लोकां खातीर आसताली. आमच्या हांगासर फ्रिडम फायटरा खातीर आशिल्ली, फिजिकली डिजेबल्ड हांच्या खातीर आशिल्ली. बट जो जनरल कॅटेगरीत जो इकॉनॉमिकली विकर आसा इकॉनॉमिकली बॅकवर्ड आसा हाजेर खरोखरूच अन्याय जातालो स्पीकर सर. मागीर ताका जर एखाद्या वेळी एडमिशना खातीर आसत किंवा नोकरे खातीर आसत जाल्यार ताका मेळनासली. हॉनरेबल प्रायम मिनिस्टर मोदीजीन हाजें डिसिजन घेतलें केंद्रांत आनी ताज्या उपरांत कितल्याच्या स्टेटींनी तें बील पास केलें. आमी फाटल्या आमच्या एका कॅबिनेटान इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन 10% ऑफ द रिजर्वेशन विदाउट डिस्टर्बिंग द एनी रिजर्वेशन ऑफ द अदर कॅटेगरीज हे डिसिजन जे आसा हे ऑलरेडी आमच्या गव्हर्मेंटान घेतलें. त्या खातीर स्टेट STची जवळपास 12% तशीच उरली, SCची 2% तशीच उरली, OBCची 27% तशीच उरली. इवन दो आय थिंक द स्पेशल डिजेबल्ड कॅटेगरी हांच्या रिजर्वेशनाक 4% स्पेशल डिजेबिलिटी तितून आनी वेगवेगळ्यो कॅटेगरीज आसा. ताजी कोणाचीच रिजर्वेशन जी आसा कसलीच आमी डिस्टर्ब न करता जनरल कॅटेगरींतलो पूल जो आसा वीच इज द 10% ऑफ द जनरल Backlog of vacancy of ST. आतां रेजर हांव 10% ऑफ द जनरल कॅटेगरी जी आसा ही आमी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शना खातीर घेतल्या आनी ताजो क्रायटेरिया आसा स्पीकर सर हांव मुद्दामून कळपाक जाय म्हणून सांगता वीच इज फॉर द एडमिशन म्हणजे जे आतां एडमिशन प्रोसेस सुरू जाला गोवा मेडिकल कॉलेज, इंजिनियरींग कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, ऑल द प्रोफेशनल कॉलेजीस
तितूर त्यांचो क्रायटेरिया आसा. बरेच जाण कशें आसा मामलेदारा कडेन वता त्याची इन्कम सर्टिफिकेट जी आसा ही मामलेदारान इश्यू करपाची आसा आणि ती मामलेदारान इश्यू करता आसतना त्यांच्यानी क्लियर कट गायडलायन आपल्या त्या हेतूंतल्यान दिल्या की बिलो 8 लाख इन्कम त्याच बरोबर त्यांच्यानी त्या हितूर म्हटलां की लँड त्यांची जी आसा ही 200 स्क्वेअर मिटरच्या पेक्षा चड लँड आसची न्ही किंवा 110 स्क्वेअर मिटरचो फ्लॅट म्हणजे रेजिडेन्शियल एरिया 110 स्क्वेअर मिटरच्या पेक्षा चड रेसिडेन्शियल एरिया आसचे न्ही. दोज आर फॉलिंग अंडर द इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन. म्हणजे बरेचशे जाण हांगासर कोणीय वचून आयदर मामलेदाराक म्हणजे प्रेशरायज करू शकना की बाबा तूं आपल्याक इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ही सर्टिफिकेट दी, फाल्यां सकाळी ती सर्टिफिकेट ही चॅलेंज जावं शकता. त्या खातीर म्हणजे सगळे मामलेदार किंवा डिस्ट्रिक्ट मॅजिस्ट्रेट जे आसा हांच्यांनी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनाच्या अंडर जे भुरगे येता खरेंच तांकां तेजो बेनिफीट हे पयले फावटी आज एडमिशनाकूय जाता. आणि तुमी जशें म्हटलां की तो जो विशय आसा हो आमी ऑलरेडी आतां जे एडवर्टायजमेंट जाताले हाज्या फुडें जितके एडवर्टायजमेंट जावपाचे आसात तितक्या एडवर्टायजमेंटांनी इकॉनॉमिकल विकर सेक्शनाक खातीर 10% रिजर्वेशन जावची. ह्या फोरमाचे ह्या ऑगस्ट हावजाच्या निमित्त हांव सांगपाक सोदतां की गोंयांत अशे कितलेशेच जाण जे इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन आसतले जे नोकरी येयल्या उपरांत आपल्या इन्कम सर्टिफिकेटीक वयच्या पेक्षा तांच्यांनी दोज आर फॉलिंग अंडर द जनरल कॅटेगरी दे शूड टेक द इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन इन्कम सर्टिफिकेट फ्रॉम द कन्सर्न मामलेदार. तांच्यांनी जर आतांच घेतली आसत जाल्यार फाल्यां सकाळी दे कॅन एप्लाय फॉर द इकॉनॉमिकल विकर सेक्शन ह्या कॅटेगरी खातीर ते एप्लाय करूं शकता. दुसरो आमी म्हणटा की रोस्टर जो आसा फाटली कितलीशींच वर्सां हांव मातशें कंप्लीट करता. Where is the question? खंयचे क्वेश्चनाचे तूं स्पीकर सर तुम्ही क्वेश्चन अलाव करपाचो न्ही म्हाका कांयच ना. स्पीकर सर तांच्यांनी तुम्ही अलाव करपाचो न्ही. स्पीकर सर म्हाका कितें जे अलाव when the question is asked in the assembly म्हाका आन्सर विचारपूक दिवपाचो न्ही. तुमच्या मेंबरान विचारला म्हाका कंप्लीट करूं न्ही. खंयचे तुम्ही विचारू नका मरे म्हाका कितें आहा तर क्वेश्चन विचारले ते शिवाय तू दुसरेच रिप्लाय म्हाका विचारला तुम्ही विचारात. प्रश्न माननीय त्याचा प्रश्न आहा तसो ना नो कसलो क्वेश्चन ना प्रश्न इज डिफरंट ना 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 स्पीकर सर मध्ये उभे रावचे न्ही प्लीज टायम वयतलो. स्पीकर सर हांव लास्ट फक्त एकूच उतर सांगता. रोस्टर मेंटेन हो गव्हर्मेंटान गेली कितलीशींच वर्सां कदाचित करूं नाशिल्लो. आमचे ऑनरेबल ट्रायबल मिनिस्टर आनी फाटले फावटी पोस्ट काडले. म्हाका विचारला तेजेर हांव एका मिनटान सांगता आनी सोंपयता एकाच मिनटान. फाटले फावटी ट्रायबल वेलफेअर मिनिस्टर हांच्यांनी कितलेशेच पोस्ट तेंच्यांनी डिक्लेअर्डूय केले. कदाचित तेन्ना तेंचेर आरोपूय जाले की सगळे पोस्ट एसटीक काडटा म्हणून. बट तशें ना तें. तो रोस्टर कितलीशींच वर्सां मेंटेन न जाल्ल्या कारणान तांचे पोस्ट जे आसा हे मोठ्या प्रमाणात ट्रायबलाक आयले आणि ताच्या खातीर तांचेर खरे आरोप जातो. आरोप तांकां एसटी खातीर पोस्ट काडपाचे नाशिल्ले. ते पोस्ट वेकंट आशिल्ले कितलीशींच वर्सां म्हणून जर ते एडवर्टायज जाल्ले त्या खातीर तो क्वेश्चन आशिल्लो प्रायमरी स्कुलाचेर रिपेअर केलं काय म्हणून. ना 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 तुम्ही विचारले तर मेंबर ना ना ARD तो आशिल्लो ARD ओके हय ARD त्या खातीर म्हाजें इतकेंच म्हणणें जो रोस्टर उरला पळय न्ही तो आमी कंप्लीट करता. सभापती माशाय दुसरो मंत्री उलोवंक शकना. सप्लिमेंटरी ना क्वेश्चन इज आणि सप्लिमेंटरी ना तीन लोकां दिले ऑलरेडी. स्पीकर सर ह्यातूंत एकूच हांव बरी गजाल ताका विचारपाक सोदतां. मुख्यमंत्री साहेब हांवें एक स्पश्ट प्रश्न विचारला की बॅकलॉग वॅकन्सी तुमी कितें करतले. कारण हो प्रश्न हांवें तुमकां कित्याक विचारला तुमकां एकदम जर खंयच्योय OBC आसूं ST आसूं ह्यो जर भरपाक मेळटा तश्यो मेळना भरपाक अमकी पर्संटेजूच भरपाक मेळटा. त्या खातीर हो प्रश्न हांवें विचारलो तुमकां प्रश्न विचारपा फाटल्यान म्हजो हेतू स्पश्ट आसा की ST बॅकलॉग वॅकन्सी तुमी कश्यो भरतले. कारण खंयच्याय हातूंत आनी दुसऱ्या मंत्र्या कडच्यान म्हाका आन्सर नाका म्हाका तुमचे कडच्यान आन्सर जाय. एक मिनिट मान्य मंत्री पळय हांव तुका परत सांगता म्हाका जो प्रश्न विचारला तो स्पीकरान अलाव करपाचो. तूं स्पीकराक सांग. Wait. Don't ask the supplementaries again and again. No supplementaries.
Already. I am going to the next question. स्पीकर सर हांव एकूच लास्ट सांगता ST रोस्टर विच इज मेंटेन बाय द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट अँड नॉट बाय द ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट ताज्या खातीर हांव माननीय मंत्र्याक सांगपाक सोदता माननीय सभासदांक सांगपाक सोदता की विच इज मेंटेन बाय द सोशल वेलफेअर डिपार्टमेंट अँड नॉट बाय द ट्रायबल वेलफेअर अँड वी आर मेंटेनिंग इट प्रॉपरली येस Okay, answer is given. वी आर मेंटेनिंग I am going for the next question. Question number 3. Honorable Member Dawdekar. सभापती महाशय क्वेश्चन नंबर 3 आय डोंट नो मोपा एअरपोर्टार हांवें सांगिल्लें तुमकां तुमी वाचलां की ना हांव नकळो पूण हांव तो घेना हांव दुसरो घेता कारण 300 पेजीस तुमी वाचले नासतले कारण ह्या दिसांतले हांवें वाचला हांवें तो स्टडी करीत आसा सो आय विल आस्क क्वेश्चन नंबर परमिट मी टू आस्क क्वेश्चन नंबर 3B 3B. Speaker sir, question number 3B. आन्सर एज पर सायक्लोस्टर Speaker sir, हांवें प्रश्न very simple विचारला. The total number of repair works for primary school undertaken by GSIDC taluka wise for the year 2016-17, 17-18 and 18-19 till date. आणि म्हाका आन्सर दिला तातूंत हांवें 3 क्वेश्चन आनी विचारल्या एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द टेंडर विचारला टेंडर कॉस्ट विचारला म्हणजे आफ्टर एस्टिमेशन जे टेंडर जाता ताका डेट ऑफ वर्क ऑर्डर विचारल्या स्टिपुलेटेड डेट ऑफ कंप्लीशन ऑफ वर्क विचारला प्रेझेंट स्टॅटर अँड रिजन्स फॉर डिले अँड एक्चुअल अँड लायकली डेट ऑफ कंप्लीशन विचारला म्हाका वायट दिसता सांगपाक हांगा की ऑफिसरांनी डिले हो पार्ट कुशीन काडून दवरला कंप्लीशन जालां सुद्दां जें काम डिले जालां त्याचे म्हाका आन्सर मेळूना हो एक प्रश्न नंबर 2 तुका एस्टिमेटेड कॉस्ट हांवें विचारलो आनी टेंडर कॉस्ट विचारलो तुमी जी टेंडरां एक्सेप्ट करता आर देर विदीन 5% ऑर इट इज मोर देन 5% ऑफ द एस्टिमेटेड कॉस्ट आणि ती पावर तुमकां कोणी दिल्या अबोव 5% एक्सेप्ट करपाक तुमकां पावर कोणी दिल्या स्पीकर सर हांव खंय ना म्हणटा स्पीकर सर कशें जालां हें काम जें सगळें आसा एड्युकेशन डिपार्टमेंटाचें तें GSIDC करता गोवा स्टेट इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन त्या गोवा स्टेट इन्फॉर्मेशन कॉर्पोरेशनाचो एट प्रेझेंट मुख्यमंत्री ह्या नात्यान हांव चेअरमॅन आसा फाटलोय टेन्युअर हांव थंय वायस चेअरमॅनूय आशिल्लो ताच्या उपरांत चेअरमॅनूय आशिल्लो आनी ताच्या खातीर हो विशय म्हाका बऱ्या रितीन खबर आसा आनी माननीय सभासदांक हांव कळपाक जाय म्हणून सांगता आतां पर्यंत खरें हें एक्चुअली स्कुलाक घेवपाक खरें पयलेच फावटी देन चीफ मिनिस्टर श्री मनोहर पर्रीकर हॅव स्टार्टेड दीस प्रोजेक्ट पयलीं त्या प्रायमरी शाळे कडेन कोणूच पळयनाशिल्लो प्रायमरी शाळा बंद पडपाक कारण जें केन्ना ती When I was there. तुम्ही मुख्यमंत्री आसतना सर प्लीज आय एम डिस्टर्बिंग बिकॉज सर म्हजो क्वेश्चन इज व्हेरी सिंपल also. द पावर्स विच आर गिवन टू ताच्या पयलीं तुमी विचारला तो पयलीं दिता न्ही कितली केली कित्याक केली आनी कितें ती सांगता न्ही हांव मागीर पावर्साचेर येता डिले विचारला आणि फक्त पावर्स विचारल्या डिले इन हे कारण तुमचीच एक शाळा डिले जाल्या हांव जाय जाल्यार तुमकां आंबेशीची 63 मुळगांवची शाळा त्यो दोनूय उरल्या त्यो तातूंत तुमी डेट ऑफ कंप्लिशन कितें दिले ती पळया तो कॉन्ट्रॅक्टराक आमी ऑलरेडी काडून उडयलो 21 तारखेक तुम्ही डेट ऑफ कंप्लिशन दिल्या आज आमी आसा 15 तारखेक थोडेशे कॉन्ट्रॅक्टर जे आहा पळय न्हू तुमचे हे 40% काम जालां 60% काम हांव तुमची चूक करना तातूंत ऑफिसर न्हिजून ही आन्सरां दिता हे म्हाकाय प्रॉब्लेम होच जातालो PWD मिनिस्टर आसतना ऑफिसर न्हिजून आन्सरां दिता म्हणून हांव उलयतें तांणी आन्सरां आमकां सारकी दिवपाक जाय डिले जाय तितले हांकां दिना आपल्याक जाय तितले हातूंत डिले दिना बाकी कडेन डिले दिवना ह्या खातीर उलयता दुसरी गजाल सांगता तांकां पावर एबोव 5% कारण ही टेंडरां माननीय बाबती ही जी टेंडरां एक्सेप्ट केला इट इज मोर देन 5% मॅक्झिमम आनी म्हाका दिसता फायनान्शियल रुल्स आर व्हेरी क्लियर Spelled my name, now they have removed my name. फायनान्शियल रुल्स आर व्हेरी क्लियर हांव एक्सप्लेन हांव सांगता तुमकां हे टोटल ज्यो शाळा आसा ह्यो जवळपास 360 शाळा आतां पर्यंत कंप्लीट केल्या
217 शाळा ज्यो आसा ह्यो ऑनगोईंग आसा. आमकां खंत आसा थोड्योश्यो शाळा ज्यो आसा ह्यो पावसान थोड्योश्यो 1-2-3 कडल्यो शाळा जर सोडल्यो. ऑनरेबल स्पीकर, तुमच्या मतदारसंघांतल्यो मुळगांवांतली शाळा, माननीय सभापती, मुळगांवांतली शाळा ऑलरेडी हांवें इन्स्ट्रक्शन दिले, तेजें आज काम सुरू जालां. कदाचित 8 दिसांनी ताजें कंप्लीट जो आसा पळय न्ही तें कंप्लीटूय जातलें. ती शाळा जी आसा ही थोडीशी छप्पर तेजें उगडें उरलें, त्या बद्दल आमकां खंत आसा की तें उगडें उरपाक जाय नासलें. आमी नेसेसरी अरेंजमेंट शाळा शिफ्ट करपाचें केल्लें, बट विदीन 8 days ते छप्पर जे आसा तें कंप्लीट जातलें. अश्यो 217 शाळा ज्यो आसा त्यो चालू आसा आनी 300 शाळांचो प्रपोजल आमच्या कडेन आसा. तितूर तुमचें म्हणणें आसा की थोडे कडेन आमी इनकम्प्लीट आसा, त्यो कंप्लिटेशन डेट हे ते दिवंक ना. आयका सांगता तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सींतले सांगता हांव, आमचे सोडूनच दी 59 नंबर काडा. 59 नंबरार तुम्ही डेट ऑफ कंप्लिशन 27/9/2019 दिला. खारेखाजन विर्डी, प्रतापनगर GPS आणि कुडचिरे GPS. 59 म्हणटा तुमी? 59 27/9/2019 दिला आणि वर्क इन प्रोग्रेस 15% दिला आणि परत डेट ऑफ कंप्लिशन 27/9. ॲक्च्युअल डेट केन्ना डिले किंवा हे परत 27/9 दिल्या. ओके, 59 चे 59 घ्या. 15%. बरोबर. हय, हय. 77 लाखांचे काम तुम्ही 85 लाखांचेर केले. हे कशें एक्सेप्ट केलें ते सांगा म्हाका. आमी तर एकूच सांगता हांव तुमकां. एकूच सांगता. मागीर 18 तारखेक तुमची डेट ऑफ वर्क 73 लाखाचें काम 85 लाखाचेर कशें गेलें तें हांव सांगता. कारण जेन्ना एकदां शाळा सुरू जाली तें काम करपाक काय कन्सर्न PTA येता की ना आमकां आनीक थोडेशें काम जें आसा हें वाडयल्लें जाय किंवा आमकां आनीक थोडेशें जे आसा, प्रत्येक तेची डिमांड आसा. प्लीज म्हजो हो प्रश्न ना. म्हजो तुमचो एस्टिमेटेड कॉस्ट 77,70,000. टेंडर कॉस्ट म्हणजे ज्या दिसा तुम्ही वर्क ऑर्डर दिल्या ती 85 lakhs. तुम्ही एबोव 5% कशी दिली? बोर्डा कडेन एबाव 5% दिवपाची पावर GSIDCन ही चेअरमॅना कडेन आसा आनी चेअरमॅन इटसेल्फ ही पावर ही ऑलरेडी चेअरमॅना कडेन बोर्डान दिल्ली आसा. बोर्ड हॅज एप्रूव्ड दीस एबाव 5% पावर ही चेअरमॅना कडेन दिल्ली आसा आनी चेअरमॅन स्वता जे आसा हो प्रोजेक्ट ताका एप्रुवल दिता. हो जो एस्टिमेट तुम्ही केला तो एस्टिमेट बेस्ड ऑन गोवा शेड्यूल रेट्स. हो पयलो प्रश्न म्हजो. जर तो केला आसत तुम्ही गोवा शेड्यूल रेट, each financial sanction is required for this enhancing for the acceptance of this particular item. एस्टिमेटेड जो शेड्यूल रेट जो आसा तो एज पर युअर दॅट एस्टिमेटेड शेड्यूल रेट हाज्याच प्रमाणे केल्लो आसा. पण ताच्या फक्त तुमचें म्हणणें आहा की फायनान्शियल इम्प्लिकेशन घेता काय ना इतकेंच म्हणणें आहा तुमचें. बरोबर आसा? फायनान्स डिपार्टमेंटाचे फायनान्स डिपार्टमेंटांतल्यान एप्रुवल घेता काय ना गरज आसा की ना हो म्हजो प्रश्न. बट एट प्रेझेंट तरी म्हाका दिसता हाजी GSIDCची एबाव वचपा खातीर हेजी पावर जी आसा ही चेअरमॅना कडेन आसा. आदी मातशें म्हजो प्रश्न वेगळे तरेचो आसा. म्हजो प्रश्न माननीय मुख्यमंत्र्याक नजरेक हाडून दिवपाक जाय की एक जर अशें करतले जाल्यार फायनान्शियल एप्रुवल जाय. कारण फायनान्सान जी पावर डिक्लेअर केल्या तुमचे ओन सर्क्युलर काडा 23 मे 2012 काडा किंवा रिसंट सर्क्युलर 2017 काडा जाल्यार इट सेज. दुसरी गजाल, जर तुम्ही 10% वयर टेंडर दितली जाल्यार दिया, त्या बद्दल म्हाका हें ना. पूण त्या खातीर रिजनेबिलिटी तुम्ही काडटा काय कितें हो म्हजो दुसरो प्रश्न. बिफोर टेंडरींग वेदर यू आर वर्किंग एनी रिजनेबिलिटी ऑन इट. स्पीकर सर, हाजी रिजनेबिलिटी जी आसा ही GSIDCन डेफिनेटली काडली वता. हांव तुमकां परत एकदां सांगता ती रिचेक केली वता. जरी आमी कन्सल्टंट अपॉयंट केले जाल्यार कन्सल्टंटाच्या ताज्या उपरांत आमच्या GSIDCन स्वता ताजी रिजनेबिलिटी जी आसा ही पळयली वयता आनी इट इज एज पर द शेड्युल्ड रेट. आनी जर जे माननीय सभासद ज्या पद्दतीन म्हणटा इट इज आयदर दॅट इज अ पॉवर हॅज गिवन टू द चेअरमॅन टू गिव द एप्रुवल फॉर दीस. हांव जस्ट तांचो फक्त एकूच जो आसा ताका खरेंच फायनान्शियल परमिशन जाय काय कितें डेट आय चेक. आणि एक प्रश्न आसा, रिजनेबिलिटी जी काडटा ती मागीर टेंडरिंग प्रोसेस कंप्लीट करून काडटा काय बिफोर टेंडरिंग प्रोसेस? पयलीं काडटा. सो व्हेरी इम्पॉर्टंट. पयलीं काडटा. काडना. पयलीं काडटा. पयलीं काडना म्हणूनच हांव रेज करतां. पयलीं काडना म्हणूनच रेज करता. ना, बट एज फार एज माय इन्फॉर्मेशन ही पयलीं काडली वता. मिनिस्टर प्रश्न तास सोंपलो आसा. हांव फुडल्या बिझनेसाक वयता.